Thus, today I have been provided a free internet service by Internet Express. I am thankful of them. I am thankful of IT Department Minister Rohan Khote sir for approaching the Internet Express Department for giving me this Wi-Fi. I am thankful of them. I am thankful of Sri Sagar Goegar sir for providing me this internet service. Some days back, Daksh had put a video saying that the internet was a problem here. And one of the first things, Minister forwarded me the video and said, "What are you doing?" And we said, "Let's ask Sagar. He will tell us whether we can get connection or not." His first step was, of course, we can give connection. Somehow we will provide connection. So, in 2 days' time, now we are here at his house with connectivity. First, I'd like to congratulate Sagar for coming so deep in the village. Okay. Traveling itself, we took 1 hour from Porvorim, 1.5 hours in fact. So you know how deep inside this place is. Absolutely no coverage, no range, no towers. To get internet connectivity in this place is really a challenge. And I'm very happy for Daksh that he can study now. And and I'm hoping I can see your results. Result should be good now. Okay, I'm happy that we could give connections so deep in Goa. And going ahead, I'm really inspired to see how we can do this across Goa, that the last mile, what we call Har Ghar Fiber, should be achieved. I think it's a minister's dream that every household in Goa should get the last mile connectivity. Internet should be available at every house. He says like a tap and electricity is there in every house. So, internet connection also should be an essential service which is there in every house. This is a minister's dream. And I'm happy it got fulfilled in this house. Okay. And I again thanks Sagar and Internet Services for coming all the way to this deep location. And you are also showing us a way how we can go ahead with our project, our dream of providing Har Ghar Fiber. Okay, thank you. Thank you for your inspiration. Yeah. On Rohan sir's request, we have given this service lifetime free. Enjoy it. Yes, I think that is a very good step. 80% मार्क्स घेतलेले मी SSC. तेका स्वतःक चलोवंक जायना, गाडी चलोवंक जायना. भायर वचून खंय तर नेटवर्क घेतलो म्हटल्यार तशें काय तेजे कडेन शक्य जायना. तेंची ती कळकळीची विनंती आमच्या गोंय राज्याचो IT मिनिस्टर रोहन खंवटे हेणी पळयले आनी हेणी म्हाका कॉल केलो, सागर तुमी कितें करूं शकता हेच्या लागून. सो हांवें विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड हांवें पयले दिवस म्हटले. सो आमचे कडेन हांगा पावला पावूंक ना, हांव जाणा कोळगांव आमचो नेटवर्क पावला हें जाणा आमकां. म्हणजे हेचे घरा पासून कितले पयस आहा लागीं आहा पयस आहा आय डोंट नो. बट करुया म्हणून हें केलें आनी केले आमी ते रोखडेच आमची टिमींक सांगलें अशें अशें आहा, अशें पळय कशें जातलें पळय तें. आनी तेचे जाले आतां 2 दीस जाले आमी टेस्टींग केलें. सो तेका नेटवर्कूय मेळ्ळो. सो आमच्या IT मिनिस्टरान परत सांगलें पावल्ले आहा, जाल्यार तुमी केन्ना येता पळय तें सांगा. तुमीच मेळ्ळ्यार बरें पडटलें तेंकां आनी तुमच्या हातीनसूनच हें घडोवन वचोली म्हणून. आतां एसेंब्लीन आसा, एसेंब्ली चालू आहा, तेका येवंक मेळोंक ना. पूण तिणें आपल्या OSD नेवील बाब पिल्लो आहा तेका स्पेशली धाडला मेळपाक लागून, खबर घेवपाक लागून. आनी पावल्लो आसा आनी हांव तेचे फुडलें तेचें शिक्षण बरे भाशेन जावनी, बरो शिकोनी, बरो शिकतात तो. तेणी हांवें आयकलें तेणी कॉमर्स घेतलेलें आहा. आय एम शुअर तो CA जावंक सोदता. सेम रे, चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक सोदता. आनी आय विश इट बेस्ट ऑफ लक. आनी तेचे हेल्थाचे प्रॉब्लम आहा. सो हांव ऑलरेडी देवार पयलीं पावला, खबर घेतली. म्हणजे घरांतसून तेजे आईन सांगलें की ते कशे प्रॉब्लम आहा पळय ते. हांवें सांगलां तेंकां की आयुष मंत्रालयान ते हॉस्पिटल ओपन केल्लें आहा आयुर्वेदीक, तितून वचा, तितून ट्राय कर. आतां 16 वर्सां जाल्लीं ह्या भुरग्याक, 16 वर्सां जालीं प्रयत्न करता. सो आतां हांगा 1 वर्स तरी दी, सुरू कर. आनी आय एम शुअर आयुर्वेदान
तो सारको जातलो. विश हिम बेस्ट ऑफ लक.